आतां आमच्यान देवाक आमची झुजां झुजूंक दिवं येता. विकास करून देवा सवे आसलेले स्वताची सोयरीगत राखशीपूण जे जेजू आमकां दिवंक मेलो. म्हाका हे सगलो वेळ म्हणूंक आवडटा. जेजू मरोंक ना आमकां सगळ्यांक धरोम दिवंक, आमी सोयरीगत जोडूंक देवा बापा थंय, तो मेलो ताचे थंय, पवित्र आत्म्या थंय आनी एकामेका थंय. लागसारपण एक उतर जें कांय लोकांक भिरांत हाडटा. जर तूं एक अस्तुरी तुका एक सोयरीगतीन दूख जाल्यार जर तूं गोडेक लागसारपणाची भिरांत आसतली, कित्याक लोक चिंता हो संवसार बायलांचो म्हूण दादले केन्नाय मातशे पयस रावतात. पूण खरीपणी ताचो अर्थ एकचारपण. वो देवा थंय एकवट. जेजून म्हणलें हांव आनी बाप एक. हांव करतां जें हांव पळयतां ताणें केलें, हांव म्हणटा जें तो म्हणटा. आनी शिकोंक गरज देवा थंय एक कशी जावंक जाय ती. सादेपणी म्हज्यान तें अशें म्हणूं येता. गरज तुवें देवाक एक आयताराच्या बॉक्सांतलो भायर काडूंक ती एक वर आयतारा दीस सकाळचें वो 1.5 वर वो घडयेक तूं सुमाना मदें कितें देवस्पण कोत्ताय काय पूण कितें वाचताय वो, आनी तूं एक 10 मिनटांक मागणें कोत्ताय तो एक स्नॅक. गरज तुवें बरें घोटायेचें सगलो वस्तू आसलेलें जेवण जेवंक. तुवें देवाची संवय करूंक जाय. सो तुका खरेंच थावें जाता की देवा विने तुज्यान कांयच करिना जमून आनी तें सगलें आनी ताचे विने तूं कांयच न्हय, हांव कांयच न्हय, ताचे विने आमी कांयच न्हय. जितलो अगलो वेळ तूं देवा थंय सारता आनी जेन्ना हांव देवा थंय वेळ सारता अशें म्हणटच हांव म्हणूंक सोदिना तुवें तसोय बरें एकठांय बसूंक मागणें करूंक जाय. हांव खबर करतां देवाक तुज्या जिविताच्या दर एका भागांत सुवात दिवपाची. तूं पोस्त्यार वेताय, देवा बरोबर वच. जर तूं कामाक वेताय, देवा बरोबर वच. तूं कितें कोत्ताय तितल्यानूय ताका मिसोल कर. देवाक बेश्टोच एक धर्म्याच्या बॉक्सान घाली नाका आनी उपरांत चिंती नाका तुजें पुरें जिवीत तुज्यान चारूं येता म्हूण. तुजें पुरें जिवीत देवा थंय पुरायेन उक्तें कर. ताका सगळें सांग कित्याक तो सगळ्याची काळजी घेता. जितली तूं देवा थंय लागसारपणाची सोयरीगतीन विकास कोत्ता तितलो आनिकूय त्योच सार तुका भियेतलो. म्हाका तर वो व्हडलो गूट कित्याक देवा थंय सोयरीगत जोडूंक आमच्यान जायती मजा करूं येता. कोणाक देवा सांगाता भोंवंक नाका म्हणजे कोणाक देवा बरोबर भोंवंक नाका म्हणजे ताच्यान कितें करूं येता. तो सगळें जाणो, तो सगळें आसा, तो सगली शक्ती आसा, तो तुजो पुरायेन मोग कोत्ता, ताका तुजी काळजी घेवंक. तो जितलो आमी देवा थंय वेळ सारता तितली आमी शक्तिवंत जाता आनी तितलेंच उणें आमी दुस्मान कोत्ता ताचेर लक्ष दितेलीं. तूं जाणूय हे ग्रांथये सिद्ध करूंक आनी मागीर आमी कितें नवें आसा तें पळोवचें. काल राती आमी कांय वाचलां स्तोत्रां 91 एक. सो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवेदार देवाच्या सावलेक बिरात घेता जाची शक्ती खंयच्याच शात्रूच्यान मोडूंक जायना. देंवचार आमच्या देवा परस व्हरतो न्हय. आमेन. तर आयज हांवें तुका म्हटलेलें तुमकां कितल्या जाणांक तसली सोयरीगत देवा थंय जाय हांगाच कोण आसपाचो न्हय. तो आपले हात उबारिना तसलो न्हय सारकें. कित्याक आडखळ्यो आसात देखून असले सोयरीगती विशीं देवा सवे कांय वस्तू आसात ज्यो दुस्मान उजार करता आमकां आडावंक, आमकां पाटी दवरूंक. देवा थंय तसली सोयरीगतीचो विकास करूंक आनी उगडास तर हांवें म्हटलां विकास करूंक. हें एक वस्तची वाडटा. तूं खंय सुरू कोत्ता आनी थंय पावता आनी तूं आनी खंयसर सोंपयता. एक वस्त जी तुजे वाटेन येतली ती काम. आतां आमी सगळ्यांनी काम करूंक जाय. तुवें तुलना करूंक जाय सारकोच कामान रिगूंक आनी एक सुस्ती मनीस जावंक. तुका सुस्ती मनीस जावंक नाका पूण तुवें कामाक तितलो व्हड स्थान दिवंक फावना जंय तूं फकत तितलेंच कोत्ता. प्रयत्न करूंक आनीक त्यो वस्तू प्राप्त करूंक जाची घडयेक तुका कसलीच गरज आसची ना आनी तुज्यान बरोबर व्हरोंक जायना. उगडास धरूंक जाय की जें सगळें आमी घरा हाडटात तें आदींच बिगडपाचें दोशेर आसा. सगलें तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय तुज्या जिवितांत तसली तरी तुलप आसोंक. एका पोरण्या वस्तून उडोवलेलें राशीचें वजन पळोवंक थंय सगळें आसा तें कचरो मेल विबाड कचरो आनी सजमोंग घे की एका खालार की कोणाचें सपन आसलें आनी ते राशीक लागून ताणें त्याग केला आसतलो एक सोयरीगत. देवा थंय तांचो कुटुंब, तांची भलायकी, तांचें मनशापण आमी चडूच सोडून दिता म्हाका दिसता. पॅस्टर टॉमीक एक फावटी प्रवचन केलां निरोपाचें द हाय कॉस्ट ऑफ अ चीप थ्रिल. अजाप दिसता उंच किंमत जी आमी फारीक कोत्ता फकत इल्लेशें
मेलोंक तुमी जाणो तर तूं जाणो आमी विकती घेतात मागीर आमी दुसरी वीस करची पडटा आक फारीक करूंक आनी करिनात आतां जाला सारकें तर काम मार्ता कामाचो प्रश्न आसलो वाचुया ल्यूक 10 चॅप्टर वर्स 38 काम बरें हांव एक काम करपी म्हाका फकत बेकार बसून सगलो वेळ काम करिनासतना रावंक आवडना हांव एक कामोईस मनीस आसलें हांवें विसय घेतोच हांव एक अपराधी कशें दिसता तुवें विसय घेतोच अपराधी दिसता तुका हॅलो तुमी म्हजें आयकलां हांवें कितें पूण म्हटलां जावंक जाय जर तुका अपमान दिसता तूं विसय घेतना तूं एक कामिस्ट मनीस म्हणजे तूं चिंताय फकत कामूच देवाक वालोराचें म्हूण पूण तशें न्हय तुवें तुलना करूंक जाय जर तूं तुलना करिना तूं तुज्या जिवितांत देंवचाराक एक दार उकोडटा 1 पेद्रू 5:8 चोतूर रावात देंवचार तुमचो दुस्मान गोरोस घातलेल्या शिवा सारको तुमचे भोंवतणी फिरत आसा आपल्याक कोणें गिरासूंक सांपडटा काय म्हूण पळयता सोजमोल्यात सैतानाच्यान आपल्याक जाय ताका गिरासूंक जायना पूण जर तुका कोणी मेलो जाचे जिवितांत तुलना ना तूं चड थकतोच कितें जाता तूं रोडकुलें मेंगे कोणाक लागीं घेना तसलें जाता तुका मागणें करूंक नाका तूं लोकांच्या गोरजांक पावपी न्हय तूं देवाक कडल्यान आयकना मागीर तूं भावनाचेर पाती येता आनी तें आनीकय वायट जाता फकत चड थकल्यार गंभीर प्रश्न उत्पन्न जावं येता तर आमी काम करूंक गरज सगळ्यांनी काम करूंक जाय पूण तूं काम करिना तूं खरेंच निराशी जातलें आमकां देवान रोचूंक ना बेकार बसून कांयच करिनासतना रावंक गरज आमी काम करूंक आमी रोचपी जावंक जाय आमी उद्योगी जावंक जाय पूण तुका तुलना आसपाची गरज आनी हांव हेंवूय म्हणूंक फुडें सोदतां की हांगा खुबसो लोक आयज आसा जांकां तोलप ना तुमी कॉमिस्ट आतां देवाक आर्ग हांव तुका शाबासकी दिता तुमी काम सोडून वेळ काडलो हांगा येवंक म्हाका तुमकां सांगोंक सयोग दिवंक की तुमी एकदम चड काम करची गरज ना म्हूण आमेन विसय घेवंक शिकोवंक खूब वेळ लागलो म्हाका सगलो वेळ काम कोत्ताली आनी आजचो लोक सगळ्यांच काम कोत्तात ती सगलो वेळ काम कोत्तात सगलो वेळ आपूण की काम कोत्तात म्हूण तोरकार कोत्तात जर तूं आपूण सगलो वेळ काम करता म्हूण तोरकार कोत्ताय तर तेन्ना ताचो अर्थ तूं कामोइस्ट मनीस आनी हें आयकोन सगल्याक उपगोवन आयल्या सांग पुरो कित्याक तूं तें स्वताक कोत्ता आनी तूं तें वटपण मेलोंक कोत्ता तुका तें मेवता तूं तें कोत्ता आपल्याची किंमत दाखोवंक आनी हाचो अर्थ तुका तुजें मोल आनी किंमत देवाच्या सोयरी गोतींतली मेवना जशी तुका मेवलोंक जाय तूं कोण तें जाणो जावन काम करूंक जाय आपूण कोण तें जाणो जावन काम करिनाका म्हाका तें परत म्हणूंक जाय तुवें काम करूंक गरज जाणो जावंक तूं कोण तें न्हय आपूण कोण तें जाणो जावंक तोच बीत करूंक जेन्ना हांव काम करूंक सुरू केल्लें म्हाका सुरक्षा नासली म्हणून म्हज्या जिवितांत आपोवणें आयलें पूण जायत्यो वस्तू ज्यो वर्सां सरतात तशी मुदार करूंक जाय म्हज्या जिवितांत आपोवणें आयलें पूण हांव सुरक्षीत नासलीं म्हणटच म्हाका अभिलाशा आनी जिवितार आपोवणें मिस्तूर जाल्लें आनी देवाक आर्गां वर्सां सरता तशी देवान तें सुटावें केलें आनी जितलो तुजो हेतू निवळ जाता तितलो अदीक शक्तिवन तूं जाताय तितलें अदीक तूं कोत्ता तें काम सारक्या कारणाक लागून कोत्ता देवाक पडोंक ना आमी कितें कोत्तात तें जितली आमी उमेद आसा आनी कित्याक कोत्तात त्या विशीं जेन्ना हांव सकाळीं हांवें हें सुरू केल्लें म्हाका म्हज्या वावरान जायती किंमत आनी मोल मेवलें लोकांच्या ताल्यांनी आनी हें आनी तें आनी कितें आनी म्हज्यान तुका खरेंच सांगूं येता ह्या वेळार म्हज्या जिवितांत हांव म्हज्या जल्मा दीस 60 आनी 9 वर्सांची जातली म्हणजे म्हाका 70 जावंक आनी 18 म्हयने आसात तुमच्यान हें सोदना न्हय येता म्हज्या देवा म्हाका कोणाचेर प्रभाव घालूंक हें काम करूंक नाका हांव सगळें केलां म्हज्यान मेकलेपणी म्हणून येता हांव कोणाचेर प्रभाव घालून हें करिना हांव कोण तें जाणो जावंक हांव काम कोत्तां देव म्हजो मोग कोत्ता म्हूण जाणो जावन हांव काम कोत्तां आनी हांव हें कोत्तां कित्याक हांव खरेंच सत मानता सगळ्या म्हज्या काळजान की ताका जाय हांवें केल्लें आनी हांव ताचे पासत कोत्तां आनी जेन्ना तूं त्या मुद्द्यार पावताय तसल्या कामान आतां तूं मेकलें आसा आनी कोत्ताय तितलेंय आनंद जाता आनी म्हाका जाणो जावंक जाय की हातूंत म्हाका आनंद मेवता आनी तूं अजाप जातलें आयज हांगा कितलो लोक आसात उद्देगी काम आनी जर तुवें तांकां विचारलें तांकां तातूंत आनंद मेवलो ना म्हणटलीं कसलो फायदो तुजें जिवीत सारूंक तूं दुस्वास आनी आनंद घेनाय तसलें काम करून आमेन
ल्यूक चॅप्टर 10 वर्स 38. आपली बोंदवी करता आसतना जेजू गांवांत भितर सरलो आनी माता नांवाचे एक बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मार्या म्हणलेली एक भयण आसली. ती सौम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां पोडे बसून रावली. तिणें सुयोग पळयलो आनी रोखडेंच तिणें ताचो फायदो केलो. तूं जाणा आमी करूंक जाय एक येवजण आसल्यार बरी, पूण आमी सदांच आमची येवजण कुशीन काडूंक जाय जो जेजूक जाय तर. येवजण आसूंक बरी, हांव येवजण तयार करपी मनीस, पूण तुवें देवाक सत्या दिवंक जाय मोदेंच येवंक. तुज्या गोळ्यांत त्रास दिनाका, निशाणी घालिनाका. तुज्या जिविताचो चलोवपी देवाक जावं दी. तो जेजू आयलो. हांव नकलो ती येतालो म्हूण जाणो आसली तर, ती येतलो म्हूण जाणो आसली तर अशें दिसना. ती म्हटलें ओ जेजू आयलो आनी मारयान रोखडोच फायदो घेतलो आनी बसलें ताच्या पांयाशी ताची शिकोवन आयकूंक. पूण मात्ता घरच्या कामान गुंतलेले. तुमी कितल्या जाणां देखता घरच्या रातींनी भारी हारपीत जातली, गोंडलेली जालेली. देवा सवे लागसारपणाच्या आडकल्यो खंयच्यो आसात. आमी गोंडलेली जातात चिंतून आमकां सगल्यो वस्तू करूंक जाय त्या विशीं जायत्योच आमकां करूंकूच गरजच ना. आमकां संवय जाल्या हारपीत रावंक. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हणलें जेवणाचो सगलो भार म्हज्या भयणी म्हजेर सोडला, पूण तुका कांयच पडोंक ना. पळयात ती काम कोत्ता आनी त्या विशीं तारकार कोत्ता. आयज तुमी म्हजे बरोबर आसात. पळय म्हजे थंय ते कशें वागता पळय तें. हांगा मारया तुज्या पांयाशी बसून आनंद बरीत जावन आनी हांव सगलें काम करूंक. कोण जाणो कितले हजार फावटी म्हज्या घोवान आनी म्हज्या भुरग्यांनी हें भाशण आयकलां. हांव सगलें काम हांगा कोत्ता आनी तुमी फकत मजा कोत्तात, खेवतात आनी गोंडल कोत्तात आनी हांव तें साप कोत्ता. तूं म्हणटाय वय हें सत. बरें, तूं कित्याक तूं थोडो वेळ थांबना कुटुंबाक सांगाता थोडी मौज मारूं ना. आतां आमी सगळीं काम करुया. हांव एकलीच न्हय, आमी सगळीं. पूण तूं जाणा सत म्हटल्यार वोद्द वेळ आमकां आदार नाका, पूण खरेपणी आमकां कित्याक आमचें कीन बरें तें कोणाकच करिनासो म्हूण. बरें, परत ग्रांताचेर या. सोम्या म्हज्या भयणीन सगलो भार म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण तिका सांग. तुज्यान चिंतू येता? सांग तिका तुज्या पांयां सरशिली उठ म्हूण आनी तिणें आयकूंक बंद कर. आनी म्हाका आदार दी म्हूण घार साफ करूंक. सांग ताका म्हाका आदार दिवंक हात बोट घालूंक. आनी पोर्तिपाल सोम्यान म्हणलें मात्ता मात्ता. चॉयस कित्या वस्तूचें म्हूण तूं दास्ती काडटा. थोड्योच वस्तू पुरो खरें म्हणल्यार एकूचशीच गरज. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. तो जाका ताचो फायदो मेवतलो आनी कोणूच तिचे लागचो तो कोण घेवचो ना. आतां आमकां सगळ्याक काम करूंक जाय. पूण म्हाका दिसता कांय लोक हांगा आसात जांकां विसय घेवंक गरज आसा. कांय अंग्रगम. म्हाका दिसता जायतो लोक टीव्हीचेर पळयता वा इंटरनॅटाचेर पळयता. गरज तुवें तांकां अंग्रक्रम निटाय हाडूंक. लोक म्हाका सदांच विचारतात तुजें कशें निटाय दवरताय इतली जबाबदारी आसोन. म्हज्यान सांगूं येतात हांव त्यो सदांच निटायेर दवरतां. तोलप सारकें जायना. तुज्यो अग्रक्रम अश्यो तश्योच जातोच. सदांच संवसारांत सगल्या वोन सोंपी वस्त करूंक फकत इतल्यो गरजो आनी अपेक्षा आसात देखूनच म्हाका दिसता तुवें दिसपोटी एक मिनीट घेवंक जाय तुजी वालेरी करूंक. घडयेक सुमानाक एक पावटी पूण केल्यार सुमानान तुवें कितें केलां तें पळय आनी चिंत. आतां हातलो खंयचो भाग बेफायद्याचो आसलो तो बिलकूल फलादीक जावंक ना. तो नासतना म्हज्यान चलोंक जातालें. तर जर तूं वेल काडची वस्तूचेर नियाळ करूंक जाल्यार फुडल्या सुमारान तूं त्योच वस्तू करचें ना आनी त्या फुडल्या आनी त्या फुडल्या आनी त्या फुडल्या. आमी दर एक पावटी आमचो अग्रक्रम निटायर हाडूंक जाय. म्हाका दिसना त्यो केन्नाच तश्योच उरतात म्हूण. म्हाका दिसता तुवें त्यो बगर बगर निटायर हाडूंक जाय. आनी जशें तूं जाणटें जाता आनी तुज्या जिविताचो रीत बदलतात तश्योच तुज्यो अग्रक्रम बदलूंक जाय. जिवितान वस्तू सदांच बदलतात. फिलिपकारांक 1:10 हें वाचून पळोवया. तातूंत तूं शिकतलें कितें म्हत्वाचें आसा तें आनी सोडून काडूंक आनी मान्यताय दिवन मोल करूंक सगल्याकीन बरें आनी खऱ्या मोलाचें तें वळखोंक कितें व्हड आनी बरें तें. तुज्यान फकत बऱ्यो वस्तू करिनाका. सोदून काड खंयच्यो वस्तू तुका बऱ्यो त्यो करूंक.
तुज्या वेलार वळखून खंयच्यो चड बऱ्यान येवन तर पळोवंक तांच्या आत्मीकपणाचो गरज आमी सदांच वळखूंक काडूंक कितें चड व्हरतें आनी बरें पळयतें तुजा न्हय म्हजे लागीं तें आसा हांव नकलो तुमी ताका कितें म्हणटात हांव म्हणटा ताका वो DVR लोक म्हणटा पूण ती एक ल्हान वस्त जुंय तुज्यान आदी फुडें प्रोग्राम रेकॉर्ड करूं येता मागीर तें रेगीन वेता आनी तुज्यान तें गुडाय येता आनी खंयचो म्हत्वाच्यो आसात ते वाटेन येतल्यो कोण जाणो कितें उलयता बरें तर तुजा न्हू आयऱ्यान पयऱ्यान हांव भितर वचोन तो अग्रक्रम ताचेर रेकॉर्ड करता तशें परी बरें तुजा न्हय म्हाका हाची इतली गरज ना आनी घेवन सकयल घालतलीं परच हांवें चिंतलें तेवूय म्हाका बरें लागना हांव तें काडून उडयतलीं बरें म्हाका दिसता हांव हें घेतलीं म्हाका जाय हें पयली वस्त जाल्ली आनी म्हाका जाय दुसरी जाल्ली आनी हें चड बरें कित्याक तूं कांय वस्त कोत्ता आनी मागीर तुका कितें मेवता तें मानना तर तुज्यान परत भितर वचून अग्रक्रम बदलूं येता बरें तुजा न्हय तेच परी आमच्या जिवितान तुवें फकत थोडो वेळ घेवंक जाय पळोवंक आनी चिंतूंक हांव दादोशी आसा हांव खुशी आसा हांव म्हजे सोयरी कोतीन देवा थंय वाडटा म्हाका दिसता हांव लोकांची सेवा कोत्तां सो तुका वेळ ना कोणाकूच एक आशिर्वाद जावंक जाल्यार तुज्यो अग्रक्रम गोंडोलान आसात तुज्या जिवितान तुवें वेल करूंक जाय सेवा करून दुसऱ्या लोकांची आनी तुवें तें मुद्दम करूंक जाय तुका तें करूशें दिसो वो दिसो नाका आमकां करूंक आपयल्या ताचो एक भाग देवाचो मोग कर स्वताचो मोग कर लोकांचो मोग कर देवाच्या राजाच्या नेमा पोरमोने जिवंक शीक आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो 1 John 5:21 प्रितीच्या भुरग्यांनो कुट्या देवा थंय पयस रावूंक चोत्राय दवरात फोटकिरे देव कित्यानूय आनी सगळ्यानूय तर आमी कुट्या देवाचें चिंतात तेन्ना आमी फकत चिंतूंक फावना तुजो न्हय एक ल्हान मुर्ती जांचे फुडें लोक उडोवंक घालता म्हाका दुबाव लागता हांगा कोण तशें कोत्तात पूण हाचो अर्थ न्हय आमकां कोणाकूच कुड्डे देव आमच्या जिवितान ना म्हूण स्वताक पयस दवर कसले वस्तू थंय जी तुज्या काळजान देवाची सुवात घेतली ताचे बदलेक ती रावतली जी तुज्या काळजान पयलो जागो घेतली तुज्या काळजान पयलो जागो देव पयलो स्थान आपल्याक मागता तो एक निद्दुकी देव तर काम ती एक बरी वस्त एका बरी वस्तूच्यानूय तुका देवा सरशिले पयस दवरूं येता मनोरंजन एक आटकोल जावंक शकता तुज्या जिवितान देवा सोवें आमच्या राष्ट्रान आमकां मनोरंजनाची वायट संवय जाल्या आमी सगळो वेल ती आनीकूय बिगडत वेता चडसो लोक स्वताक मनोरंजन दिवंक ओगलो वेल विबाटात कामा विशिवाय आनी कितें करच्या सोदून पोने मनोरंजन बरो तुजा न्हय थोडी मजा म्हज्या दिसपटा जिवितान घालता जरी शकता जाल्यार कित्याक म्हाका दिसता तो तोलप करचो एक भाग आमकां मागण्याची गरज कामाची गरज विसयाची गरज आनी कायलाची गरज तुवें तुज्या 4 वस्तूची तुलना करूंक जाय माग काम विसय आनी खेळ तर आमकां मनोरंजनाची गरज पूण कितें जाता तुवें दुसोय भर काम केल्यार आनी जर तुवें थोडो वेळ सारला थोडो वेळ आयज सकाळीं तूं भायर सरताना तुवें त्या लागीं थोडें उलोवप केलां आनी मागीर तूं सगळें गुंठलां आनी कशें जाता तें हांव जाणो हांवूय तशेंच केलां तूं दिसभर हारपीत आसा उपरांत घरा येता आनी थकला आनी खरेपणी स्वताक मनोरंजन जाय पूण कितें जातलें जर तुवें तें करचे आदीं फकत वर्दें वर पासून घेतलेलें तर फकत वर्दें वर तुका कितें थंड पिवंक घे वो कितें गरम पिये तुका जाय पळय तें खंयसरी शांत आसा पळय वयच ओ म्हजे माय तुका शांती जाय ओ त्या विशीं आमी एका मिनिटान उलोवया आवाज आनीक एक गोंडोल फकत एक पुस्तक घे वो तुका वाचूंक बरो लागता वो देवा विशीं कितें वो कसलोय बरो धर्मीक बायबल वो कितें फकत 30 मिनट तुज्या दिसा विशीं देवा लागीं उलोय तूं जाणोय देवा आयचो दीस मातसो कडक आसलो माफी मागता हांव हरपीत आसली म्हूण तुजो हांवें पयलां गरज नासल्या वस्तूंनी हिसाबसो मिसोल जाली देवा दुनिया उपकार करून म्हाका बोगस म्हाका आदार दी तुजो मोग कोत्ता म्हाका तुजी गरज म्हाका वाडूंक जाय म्हाका तुजें सारकें जावंक आदार दी आनीक मातशें वाचप कर उपरांत तुका गरज तर वच आनी स्वताक मनोरंजन घे पूण अशा मनोरंजनाची देवाक पयली सुवात आमच्या जिवितान दिवपाची चुकय नाका तुमी कितलीं जाणां जाणत हांव सगळें म्हणटा तें सारकें आसा म्हूण की गरज आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो आंकडो दिवंक मनोरंजन एक व्हडलो दोंडो भुरग्याक पासून ताची वायट संवय जाल्या आयज जिवीत जायतें बदल्लां आनी तरणाटी आसली ताचे परस हांव इस्कॉलान वेतालें इस्कॉला उपरांत काम करी
घरा येतालीं, घरांत अभ्यास करी, घरचें काम करी, न्हिदोंक वचो दुसऱ्या दिसा उठतालीं, परत त्योच वस्तू कोत्तालीं. जर म्हाका परवानगी दिली एक वस्त करूंक जे घडयेक सुमनाच्या शेवटाक मनोरंजन म्हणून येतालें तें बरें आसलें. तें एकदम बरें आसलें. ते परी सगळींच जियेतालीं. आनी आयज भुरगीं ओगलो वेळ सारतात मनोरंजन घेवंक आनी कितें करचें बदलेक. तुका केन्ना तरी दिसना तुज्या भुरग्याचो तूं पुऱ्या दिसाक एक मोटो ड्रायव्हर म्हूण तुका एके प्रोग्रामाक दुसऱ्या प्रोग्रामाक वता. भुरग्यांनी वस्तूंनी वांटो घेवंक जाय, पूण म्हाका दिसता तांणी सगळ्यांनीच भाग घेवपाची गरज ना. म्हाका दिसता जेन्ना आमची भुरगीं आपल्या कडेन घडटा ते पिरायेची जातोच गरज तुवें तांकां काम करूंक दिवंक. बरें युसान हें आगोड, तांकां फुटबॉल आसा आनी हें आसा आनी तें आसा आनी तांकां घरचो अभ्यास करूंक आसा. काम फुटबॉलाकीन चड म्हत्वाचें तूं जाणूय. म्हज्या धाकट्या पुतान म्हाका काल सांगलें, तो आतां 31 वर्सांचो ताणें म्हणलें, हांव चड उपकारी की तुवें आनी पायन म्हाका काम करूंक लायलो म्हूण. तूं जाणय कित्याक तो ताच्या पिरायेच्या जायत्या भुरग्यांक वखता की एकूय काम करूंक नकोत. तुवें तुज्या भुरग्यांक ह्यो वस्तू शिकोवंक जाय. तूं जाणय तुज्या भुरग्यांक थंय निश्ठूर न्हय, तांकां कामाक वचोंक म्हटल्यार थोडे भोव दुडूक कमोवंक सोजमतात. जर तूं फकत तुज्या भुरग्यांक सगळें दीत रावतलें जाल्यार तांकां तें जोडून हाडपाची आवड आनी किंमत कळची ना, तर ते घेतात. तर अशें घडटा. अकस्मात तीं 21 वर्सांचीं जातात आनी तांकां अधिकाराची मनाची अवस्था जाता. पूण जबाबदारी आमची. आमी वडील. आमेन. तर घडयेक तुका गरज कांय वस्तू मुडार करूंक. तूं जाणय हांव नोको. घडयेक एक ल्हानशी कुटुंबाची मेलोप. सुमनाक एक पावट. सुई तूं कांय देवाच्यो वस्तू उलयताय तातूंत कांय वायट जायना. देवाक तुज्या घराचो एक म्हत्वाचो भाग जावं दी. चडूच कायद्याशी जायनाका आनी तुज्या भुरग्यांक सगळेंच धर्मीक करूंक तोसवीत करिनाका. आनी तूं जाणय तुज्यान हें करी नजो, तें करी नजो, हें करी नजो. केंस ते भाशेन उकय नाका, कानांतले काड. न्हय. म्हाका तुका सांगोंक जाय, तरणाटी आसली तेन्ना जायत्योच वस्तू आमी कोत्ताल्यो त्यो आमच्या वडिलांक मूर्पण दिसताल्यो, जशी आयज कालची भुरगीं करूंक सोदतात. आमेन. परत वद्योच जाल्यो. बरें तर आनीक एक वस्त जी तुजो वेल देवा थंय चोरूंक शकता ती लोकाच्यो मागण्यो. हे आनी खरेपण एक व्हड वस्त. लोकांचें आयकोन पाल दिवन तुजें देवा सोशिल्लें लागसारपण चोरूंक जाता. लोकांक आमच्या कडल्यो जायत्यो वस्तू जाय, पूण प्रश्न हो तो खरेंच चिंतिना आमचे पासत कितें बरें तें. ती फकत आपल्याक कितें बरें पडटा तें चिंतात. हॅलो. आनी तुवें जाणय ती आमकां अपमान करूंक सोदिनात. फकत इतलेंच खरेपणी सगळींच आपस्वार्थी. जर ती सगळो वेल ताच्या विरुद्ध ना जाल्यार ती आमी दुसऱ्या लोकांक उजार करतली तुजो आनंद वाडोवंक. जर तांणी करूंक दिल्यार आनी दुसरो लोक तेंच आमचे सवय कोत्ता, आमी तांकां दिल्यार ना ह्या उतरान कांयच वायट ना. आनी खंयच्या वेळार तूं कोणाक ना म्हटल्यार आनी तांकां वय आयकोंक जाय तर तांकां तें आवडचें ना. पूण म्हत्वाचें तें हें आसा, जो लोक तुजो खरो मोग कोत्ता तुजेर ताबो दवरूंक वचचो ना. आनी जो लोक तुजो खरो मोग कोत्ता तांकां जाय तुवें निर्णय घेवंक जो तुका दिसता तुज्या बऱ्याक आसतलो पळय तो, न्हय तो निर्णय जो तांच्या बऱ्याक पडटा तो. आमेन. आनी म्हाका दिसता की तुमी कांय जाणा तुमच्या जिविताक जायत्योच देवाचो वेल चडूं येता. सो तूं फकत तूं करताय त्यो वस्तू कातरशी जाल्यार वस्तू जाचो तुका दुस्वास आसा, तिरास्कार कोत्ता आनी करूंक नाका आनी तुका माकोपशें दिसना, तातूंत कांयच फॉल दिसना. खरेपणी भितर खोलायेक तांत सोत मानिना देवाक जाय तुवें केल्लें, पूण ती भियेताय कोणाक राग हाडूंक, कोणाची भावना दुखोवंक भियेताय. बरें तुझा न्हय ती अपेक्षा दवरून आसात, वय अपेक्षा दवरून बरें. देवा विशीं कितें तो गरज त्या लिस्तार खंय आसा आनी तुज्या जिविताच्या अपेक्षेन ताणें पयलीं सुवात दवरला आनी तो आमकां सांगता जर हांव तुज्या जिवितान पळयलो ना तर नियालून पळय आनी कांय एक चलपाक ना. कोण आसात जांचे वेलार चिंतूंक जाता कांय वस्तू ज्यो तुमी जाणत बरे भाशेन ज्यो तुमी कोत्तात, जो वेल चिंवता फकत कोण मागता म्हूण आनी अपेक्षा दवरता म्हूण. म्हजे माय
म्हाका दिसता सारको निरोप सारक्या जोम्याक आसा म्हूण. म्हाका आवडटा जे पावल गालेसकारांक म्हणलां तें एकदां हातून म्हाका हें आवडटा. सो हांव लोकां मुखार लौकीक जावंक तोच कोत्तालो. हांव आतां एक शिस्त जावपी न्हय, स्वामी जेजू क्रिस्ताचो. हें म्हाका आवडटा. चडशा वेळा तुज्या जिवाचे आपोवणें तुज्या जिवितांत पुरे करून येवचो आनी त्याच बरोबर लौकीक. केन्नाय तुवें खरे इश्ट सोडूंक पडटात आनी खरे इश्ट सोडचे पासत. बरें, म्हाका दिसता आमी चडशीं म्हणटलीं म्हाका खरेंच देवाक म्हज्या जिवितांत पयलो घालूंक जाय. पूण घडयेक तुका कांय वस्तू कोत्ताय ज्यो तुका आडकोळ्यो हाडटात. आमी सगळींच तशें कोत्तात. तर सोडून काड तुका कसली आडकोळ जाता ती देवाक पयलो दवरूंक आनी शीक तुज्या जिविताचो आग्रमण मुदार करूंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.